म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, नव्या पिका फळाचेर आशिर्वाद मागची रीत पुरातन. पवित्र पुस्तकांती ह्या विशीं उल्लेख आसा. नवी पिका फळां देवाक भेटयतात. मनीस देवाचें बरेंपण मानून घेतात आनी देवा थंय उपकारी म्हूण दाखयतात. आमच्या मंगळूर संस्कृतेंत मुंतसायबिणीच्या फेस्ता दिसा नवें बातें, नवे कोणशो आशिर्वाद करची रिवाज चालू आसा. नवे कोणशो आमच्या वावराक देवान दिल्लो प्रतिफळ दाखयतात आनी आमी देवाक दिन वासूंक उलो दितात. सर्वेस्पोर तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थया. देवा, सर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा, तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक कोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास सोडूंक वेळार पावस धाडन पृथ्वी फळभरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय. तुज्या कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें हें नवें बात आज आमी तुजेशी हाडून तुका आमी अर्गां दिता. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. हें पवित्र केल्लें बात शेवल्लीं आमी तुजीं भुरगीं तुज्या आशिर्वादान बरोवन एकवटान जियोन आमचे माये संगी एक दीस सरकार तुका रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर. हे आमी तुज्या पुता जेजूच्या नांवे मागता. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां मंगळूर उडपी करावळीच्या क्रिस्तांवांक 4 संभ्रम परगडटा. पयलें, आयचो दीस मोरयेच्या जननाचो. दुसरें, देवानच ताच्या उदारपणान दिल्ल्या फुलां फळां आनी नव्या बेळ्या खातीर ताका अर्गां दिवचो. तिसरें, आज आमच्या कुटुंबाच्या एकवटाचो दीस. कुटुंबाच्या सर सांड्यांनी सांगाता मेळोन नवें जेवचो. आनी चवथें, आज चलया भुरग्यांचो दीस.
आमी आज आचरण करचे हे 4 संभ्रम आमकां दादूसकायेचे जावं दी. ह्या आमच्या संभ्रमाच्या आचरणा मार्फत आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांनी तशेंच आमच्या पिरगस कुटुंबांत एकवट माया मोगो शांती आनी समाधान रास करूं नये म्हणून आमी मागया. हे 4 संभ्रम आमी आचरण करचे. फावो ते बरी आचरण करूंक सर आमचें उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया. तांच्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागया आनी आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो देव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून बगेवन जावन सांगपाक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्गेंच्या बापा आमच्या सर्वंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान
भगवंतांकार मरयेक तुवें जल्माक हाडली वो तुजो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमतां तुवें मिसून काडलेल्या जेजूचे आनी आमच्या आवय फावो तो मान दिवं आनी तुजो मोग करूं आनी तुजी देख आनी मजत घेवन बावडतान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो आरंभ न्ही आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलाशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पोदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती दित जातलो असिरियागर आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गांच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुझे तारण म्हाका लाभले मोल मोजे काळीज उल्हासतले सर्वेस पोरांतय हांव उल्हासता वय ताणे केल्या उपकारांक सर्वेस पोराची हांव स्तुती करतलो ताच्या मोनाक स्तोत्र सद्गीता गायतलो सर्वेस पोरांतय हांव उल्हासता सर्वेस पोरांतय हांव उल्हासता सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जाका आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव जाका विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावं ताणें निर्मिलां अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें ह्या पासोत जांकां ताणें असली येवजणेक जायचे म्हूण ताणें तांकां आपयली जाका ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवोन केली जाका ताणें नितिवोन केली तांकां ताणें आपले महिमेवोंत भागीदारां केली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार
सर्वेस्पोर तुमच्या सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत आब्राहम असो, आब्राहम इजाक असो बापूय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुदा पेरेस असो आनी जेराचो बापूय, तामार तांची आवय. पेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापूय, आराम अबिनदाब असो आनी अबिनदाब नाहसन असो आनी नाहसन साल्मोन असो बापूय, साल्मोन बोआज असो बापूय, राहाब ताची आवय, बोआज ओबेद असो बापूय, रूत ताची आवय, ओबेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापूय, दावीद साल्मोनचो बापूय, उरियाची बायल साल्मोनची आवय, साल्मोन रेबोआम असो आनी रेबोआमान आबी असो आनी आबिया आसाचो बापूय, आसा योसेफ असो आनी योसेफात योरोम असो आनी योरोम ओसियाचो बापूय, ओसिया योताम असो, योताम आकाज असो आनी आकाज हिस्कियाचो बापूय, हिस्किया मानसेचो, मानसे आमोस असो आनी आमोस योसियाचो बापूय, योसिया येकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनियाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनियाच्या बंदळे उपरांत येकोनिया शेहाल्तियल असो आनी शेहाल्तियल येरुबाबेलाचो बापूय, येरुबाबेल आबियूदाचो, आबियूद एलिकियाम असो आनी एलिकियाम आजोराचो बापूय, आजोर सादोक असो आनी सादोक आकीम असो आनी आकीम एलियूदाचो बापूय, एलियूद एलियाजार असो, एलियाजार मातान असो आनी मातान जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पोतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन ह्या परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेश जाली. तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीत हाडूंक ताका खुशी नासली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पोतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ सांबाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतलें सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादा मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार सरी गर्भेश जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली, ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतर हे वागणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या तेंपा आदीं हांव बिदार मिसावंटाण्यांत वावर करनासल्या वेळार गुलबर्गा पिरगजीच्या विगारान
मोंती फेस्ताचें मीस सांगूंक म्हणून म्हाका गुलबर्गा आपयलें. बिदर तो न्हू गुलबर्गा वचोंक एक्सप्रेस बसार सुमार 2 वरांची वाट. गुलबर्गा बस स्टँडांतावन न्हू इगर्जीक वयची वाट म्हाका कळीत नासली. देखून हांवें विगाराक विचारल्या वेळार गुलबर्गाचो विगार म्हणालो, फादर गुलबर्गा बस स्टँडाचेर देवा, एक ऑटो रिक्षा घेया आनी इगर्ज म्हूण सांगा, तो तुमकां सीदा इगर्जीक हाडून येतलो. हांव गुलबर्गा बस स्टँडार देवलो आनी एका रिक्षाकाराक म्हाका इगर्जेक व्हरूंक म्हणून सांगिल्ल्या वेळार तो रिक्षा ड्रायव्हर म्हाका म्हणालो, हांगासर 3 इगर्ज्यो आसात. पयली इगर्ज ती बापायक मान दिता, बापायचें आराधन करता. दुसरी इगर्ज पुताक मानता, पुताचें आराधन करता. आनी हांगासर आनी एक इगर्ज आसा, ती आवयक समर्पण दिल्ली. थंयसर आवयक मान करतात, आवयक गौरव दितात. तुका खंयच्या इगर्जेक वचोंक जाय? हांवें इल्लोसो वेळ चिंतलें. आवयक समर्पण दिल्ली इगर्ज, आवयक मान करची, गौरव दिवची इगर्ज, ती खंडीत हांव कातोलीक म्हूण चिंतून त्या रिक्षाकाराक हांवें म्हाका आवयक समर्पण दिल्ल्या इगर्जेक आपण व्हर जाप दिवन तो रिक्षा ड्रायव्हर म्हणालो, तुवें सारकें सांगलें. खंयसर आवय आसा थंयसर बापूय आसा, आनी खंयसर आवय आनी बापूय आसा थंयसर पुती येता म्हूण सांगून म्हाका सीदा कातोलीक इगर्जेक आपण व्हरून गेलो. मोगाच्या भावो भयणीनो, आज आमी मोंती सायबिणीचें फेस्त आचरण करता. आमच्या सर्गींच्या मायेचो जल्म दिवस आज आमी आचरण करता. आमकां मोंती सायबिणीचें फेस्त करावळ क्रिस्तांवांक भोव चड मोगाचें. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी सांगाता मेळोवन नवें जेवचें ह्या फेस्ताची विशेश आसा. कुटुंबाचे सांदे मालगड्या घरा येवन जेवणांत वांटो घेतात, तर पयशिल्यांक परगांवांत आशिल्ल्यांक आमच्या मोगाचो संकेत जावन आयच्या दिसा इगर्जेंत बेंजार केल्ले नवें दान दिवची आमची रिवाज जावन आसा. आमची धाकटुलीं भुरगीं 9 दीस मोरयेक फुलां भेटोवन मान करून आयच्या दिसा खूब व्हड घरा येतना आमकां वडिलांक भुरगेपणाचो उडास येता आनी भुरगीं देवान दिल्लें देणें म्हणलें चिंताप आमचें तें रुपीत करता. मोंती सायबिणीचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा. तें आमचीं कुटुंबां एकवटायता. कशें पवित्र सभेच्या सुरवेर मोरी क्रिस्तांवांक एकवटाचो संकेत जाली, तशें आज मोंती सायबीन आमच्या कुटुंबाक एकवटायता आनी नवें जेवण देवाक अर्गां दिवंक आमकां उलो दिता. मोरी कुटुंबांत जल्मल्ली आनी देवान विसलेली. आदावन आनी येवेन भुमी वैकुंठांत देवाक अविधेय जावन पातक आदारल्या वेळार देवान केल्ली बसवणी आमी वाचता. उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय आनी 15वी ओळ. थंयसर देव सर्पाक म्हणलो, हांव तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें दुस्मानगाय घालतलो. तिच्या संतती मदें आनी तुज्या संतती मदें हांव दुस्मानगाय घालतलो. तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिच्या पोटेक कोंस मारतलोय. हांगासर देव पातकांच्या बोगसण्या खातीर सोडवणदाराक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटलो आनी हो देवाचो पूत एका आंवकारी मारिपात जल्मतलो म्हूण बसयता. ती आंवकार स्त्री जावन आसा मोरी
देवान तिका तिच्या पुताची आवय जावन विंचून काडलें आनी मोरयेच्या जल्मातावन सोडवणेचें काम सुरू जालें. मोरी देवपुताची आवय तरी आमच्या बरीच एका कुटुंबांत जल्मल्ली आनी ल्हान व्हड जाल्ली. सांजोकीम आनी अन्नाची धूव जावन, जुजेची पोतीन जावन, एलिझाबेथेची संबंदीन जावन देवाक आनी मनशाक मानवल्ली वर्ती स्त्री. तिच्या जनना वेळार आमकां चेडूं भुरगें जल्मलां म्हणून तिच्या आवय बापायक व्हड संतोश जावंक पुरो. पूण हें चेडूं भुरगें जावंक पावलें देवाचें विस्नार देवाच्या पुताची आवय आनी सर स्त्रियां भितर सदैव. ह्या चेडवा भुरग्यान हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकर, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावन दी म्हणल्यार धैर्यादीक आनी भावार्थाच्या निर्धारांत सोडवणदार आमकां फावो जालो. आयची वाचपां मोरी देवाची विंसवण म्हूण आमकां कळीत करतात. आमी पयलें वाचप आयकलें मिका प्रवादीच्या ग्रंथांतावन आनी थंयसर मिका प्रवादी प्रवादनकर म्हणटा मेस्सिया सोडवणदार एका स्त्री येतावन बेतलेहमांत जल्मतलो म्हणून आमकां कळीत करता. वो सोडवणदार जावन आसा जेजू आनी प्रसूत जाल्ली स्त्री जावन आसा मोरी. आयच्या वंजलेच्या वाचपांत आमी जेजूची वंशावळ आयकली. मिका प्रवादीन केल्लो प्रवाद पूर्ण जालो आयच्या वांजेलांत. मनशाच्या मोगान भरलोलो देव सगळ्या संवसाराची सोडवण करूंक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा. आमी वाचता जुवान बरयल्ल्या वांजेलांत 3रो अध्याय 16 आनी 17वी वळो. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतल्या कोणासोबतून नाश जायना जावच्याक, बागार ताचे मारिफात सासणीक जिवीत लाभच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. हो देवाचो पूत एका अंकाराच्या उदारीन जल्म घेता देखून ती अंकार सली बागेवंत. ती अंकार सली जावन आसा मोरी आनी तिचे तावन जल्मलो देवाचो पूत जेजू. आज इगर्जेन बेजार केल्लें नवें कणशो आमच्या घरा हाडून घरच्या वडिलां सांगाता मागणें करून आमी जेवता. कुटुंबाचें हें फेस्त आमकां एक प्रत्येक संदेश दिता. पयलें जावन आसा मोंती फेस्त कुटुंबांत भुरग्यांचो मोग करूंक उलो दिता. आमचो राष्ट्रकवी रबिंद्रनाथ टागोर हाची उतरां ह्या संवसारांत जल्मन येवचें हर एक भुरगें देव मनशा कुळाचो मोग करता म्हणलो संदेश हाडून येता. भगवंत अन्ना आनी जोखीम देवान ह्या कुटुंबाचो मोग केलो. तांच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन मोरी म्हणलें बाळ तांकां ताणें दिलें. देवाच्या ह्या विस्नार बाळाक वडिलांनी शगुणांनी देवबरांतेन आनी देवभक्तेन वागयलें. बऱ्या आवय बापायचें लक्षण हें जावन आसा तांच्या भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवची. आमच्या मालकडान जावन आयिल्लो तो भावार्थ आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचो. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तांकी प्रमाणे बऱ्यांतली बरी वस्त आमी दिता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या लागीं आसची बऱ्यांतली बरी वस्त खंयची? आमच्या लागीं आसची बऱ्यांतली बरी वस्त आमचो भावार्थ. हो आमच्या भुरग्यांक आमी पयल्यान पयलें दिवंक जाय. मोरयेच्या जल्माच्या फेस्ता दिसा देवान आमकां भुरग्यांचें देणें दिल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया. तांकां देवबरांतेन वागोवंक आमची जबाबदारी समजून घेवया आनी ती पाळूंक मोरयेची ससाय मागया.
सांत पावलाने एफेसकारांक बरयल्ली उतरां 6 अध्याय आनी 4 ओळ तुमच्या भुरग्यांक बूद सांगून तांच्यो सुखी मोगान तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. दुसरें जावन आसा मोंती फेस्त प्रकृतीचो मोग करूंक उलो दिता. आज सगळी सृश्टी नव्या बेळ्यान भरला. हे बेळे आमच्या वावराचो फळ आनी देवाचें बेसांव जावन आसा. आमी प्रकृतीच्या नियमाक विरोध वेचे नाका. प्रकृतीन दिल्लें खाण विबाड करचेंय नाका. प्रकृतीचो आमी मोग करया. प्रकृती देवान दिल्लें दायज म्हूण मानून घेवया आनी त्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तिसरें जावन आसा मोंती फेस्त कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त. मोंती इसाबिणीच्या फेस्ताची विशेश आसा जावन आसा कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी सांगाता बसून नवें जेवचें. जेवण आमकां कुटुंबांत एकामेका एकवटायता. सांगाता बसून जेवल्ल्या वरवीं आमचे थंय माया मोगाचो संबंद उरता जाता आनी वाडटा. एकामेकाच्या सुखदुखांत आमी वांटेली जाता. मोंती फेस्त कुटुंबाच्या एकवटाचें फेस्त जावन आसा. कुटुंब म्हणटा आसतना आमचें वैयक्तीक कुटुंब मात्र न्ही, आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या एकवटाचेंय फेस्त जावन आसा. आमच्या पिर्गस कुटुंबाचो एकवट आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या एकवटाचेर बंदून आसा. आमी सांगाता मेळोवन जेवचें नवें जिणेंत सदांच नवें जावन उरोवन दी. नवें जेवतना नव्या भाताचें कर्ल काडून आपुट्ट तांदूळ मात्र आमी दुदांत वा वरणांत घालून पियेता. तशें आमच्या काळजांत आसचो द्वेश, राग, मोसोर म्हणली सरलां आमी काडून उडोवया. कुटोवप म्हणल्या शिरतेचेर क्रिस्ती मावल्या म्हणलें कुलेर घेवन सत, नीत, मायामोग, सोडदोड, बोगसाणें आनी देव बिरांत म्हणली निस्तीं वाडल्यार आमचीं कुटुंबां बावडताचीं मंदिरां आनी मोगाचीं बिडारां जातलीं. चवथें मोंती फेस्त कुटुंबांत चेडवां भुरग्यांक फावो तो मान दिवंक उलो दिता. भाग्यवंत अन्ना आनी जोकिमाक जल्मल्लें चेडूं भुरगें मोरी संतोशाचें कारण जालें. तें चेडूं भुरगें जल्मतना मनशा कुळाचो सोडवणदार येवचो वेळ लागीं पावलो म्हणलो संदेश प्रसार जालो. मोरयेचें जनन सोडवणेच्या चरित्रेंत प्रमुख पात्र घेता. तें पळयतना मोरी देवाचें येवजण म्हूण पातयेवंक आमकां कश्ट भोगना. देखून भारताच्या कातोलीक बिस्पा मंडळीन मोरयेच्या जननाचो दीस चेडवां भुरग्यांचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिला. मोरयेक मान करची आमी आमच्या घरांत आमच्या भयणीक, आमच्या आवयक, पोतिणेक, मांयक, धुवेक, सुनेक, धर्म भयणीक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक शिकया आनी तांची हक्कां मानून घेवया. आज आमी मोंती सायबिणीक मान करतना तिका आमची माय म्हूण स्विकार करया. आमचीं कुटुंबां तिका आमी समर्पून दिवया. आमचीं कुटुंबां, आमचें पिर्गस कुटुंब शांतेचें जावं दी, समाधानाचें जावं दी, माया मोगाचें बिडार जावं दी म्हणून आमी मागया. कुटुंबाचें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भाचेर आमच्या कुटुंबाचो बांद आमी घट करया. आमच्या भुरग्यांचो मोग करून तांकां मोगान क्रिस्ती बावडतान आमी वाडोवया. कुटुंबांत चेडवां भुरग्यांक मान दिवया. एकामेका मोगान आमी जियेवया. येवकारिस्तांत आमी घेवचें जेजूचें मांस आनी रगत आमकां प्रेरण जावं दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबी रावया आनी आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया. सांगाता म्हणया सतमंता देवा, सर्पवेदार बापा, सर्गांनी पृथ्वीचेर असणारा
आणि जेजू ख्रिस्त ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी वेगळेच संभोवलो अंकुर मुली तांचर जल्मलो पोंस पिलाताका ताणे कर सोसले ताका कुसार चढलो तो मेला ताका केलो तो मेला देवलो तिसरे दिसा मरणांतलो परतून जिवंत जालो सरकार चढलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला ते दोन जन्मांची मुनसिबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातांचे मुक्साणे कुडीचे जिवंतपण सदांचे जिवे आमेन. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आमच्या मायेच्या जल्म दिसा सर आमची मागणी सर आमची तेसवां आमच्या माये मारिफात सर्गेंच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. आमी ताचेर दवरल्या बावर्ता खातीर ही तेसवां तूं आमकां दिवन दी म्हणून ताच्या लागीं आमी मागया. सर्गींच्या बापाक पोवे सभा चलोवन व्हरच्या पापसाहेबाक गवळ्यांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे जिणे वरवीं तांचे तबेन दिल्ल्या लायक बावडांचे जिवीत आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राष्ट्रभद्रतेचे भलायके खातीर जिणेक पोरक जाल्ले जायशे कर. ताचेर रास चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे प्रत्वेक तूं राख. सर मनशांनी प्रत्वेक तावन मेळचें बरेपण वळखून घेवन तिचें संरक्षण करूंक मुखार सरूंक कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक ससण विशेव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन आनी बुकेन वळवळच्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथांक एकसुरपण भोगच्या समाजेच्या संद्यांक निराश्रितांक तुजो सांगातपण दिवन बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांच्या गरजांक पावशे तांची मनां उक्ती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी मरिये मायेचे शेगूण सदांच जियोन बोगसण्याची मागण्याची आनी बावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर मावून रावन आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा मोरये मायेचो आमच्या सर्गींच्या मायेचो जल्म दिवस आमी आचरण करता आसतना मोरी आमच्या मायेक तुवें आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजो मोग आमच्या कुटुंबाच्या सान्या मारिफात तूं दाखयताय आमी तुका अर्गां दिता. आमकां कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाक तशेंच आमच्या पिरगस कुटुंबाक शांती दी समाधान दी. सर कश्टांतले अनवरांतले अवघडांतले आमकां राख आनी सांबाळ आनी सदांच तुज्या मोगान आमकां दवर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भागीतली गुंतून फुलां शेतांतली हाडून फळां मोगाची तुजी
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयस सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. भो मोगाळ बापा, व्हडा मोगा नांव करच्या कुशवान आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अवकारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व नावण्यांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुज्या मुखार व्हरूंक पावो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमच्या सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सरपळी आनी सर्वंते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आज जल्माक आयल्या नित्य अवकार मर्येक आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता आनी तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र रत्नाच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सश्मीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तो दो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सरदरबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. तांचे संगता आमचे इताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवचे. तेच बरी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेय कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so gut pargatuya. सोम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तुजो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज माका येवं तुझी खुशी सैलार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आसा आमकां दी आनी आमचे सुचयलेल्या शिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाडे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर अकंतांतलें वाटय. कित्याक रासवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोय आसूं. तुमचे सोय आसूं. माया मोग असो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया.
शेळिये संसाराचे पाप काढतेने आमची कातूत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेने आमका शांती दी मोगाचेरो हो जावन आसा जेसू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जयो जयो बाळोक मोये जयो झोपी काढता तुका आजाचे लोकोर गायता गीत मधुर सर्गी बापा समोर सांता चुकी भराभर मधुर ताळ्यान आमी गायता जयो 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 बाळा तुझे भोवती आमी जमल्या गायता जयो जयो बाळा जयो जयो बाळोक मोरये जयो झोपी काढता तुका आजाचे लोकोर गायता गीत मधुर सर्गी बापा समोर सांता चुकी भराभर मुलगावया आमच्या आसऱ्या जयो 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 बाळा पुनवे संध्या फांत्या सुखरा गायता जयो जयो बाळा जयो जयो बाळोक मोरये जयो झोपी काढता तुका आजाचे लोकोर गायता गीत मधुर सर्गी बापा समोर सांता चुकी भराभर म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसुनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगाच्या भाऊ भयणीनो गांवांत तशेंच परगांवांत आशिल्ल्या तुमकां समेस्ताक माया मोगाचें एकवटाचें दादूसगायेचें मोंती फेस्त हांव मागतां मोंती सायबीण भलायकीची माय तिचो मांत आमच्या तिच्या भुरग्यांचेर घालून दी आनी आमकां समेस्तांक कश्टांवरांतले पिडे शिडेंतले अवघडांतले राखून दी आनी आमकां समेस्तांक बरी भलायकी दिवन दी. हॅपी फिस्ट टू यू. संतान मायेचे उदक
जोगी बापाचे घरी खतावे साळा फुलला नमा तुका मोती मळे नमा तुका सर्गी राणी नमा तुका बाळो पुरी नमा तुका आमची शेगाई मुगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरे आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दीक तुजे आशीर्वाद भगवान पुरुषाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव